स्तोत्रम 51 dhortolea patkia948 प्रार्थन Kaklutchara Deva mhoji kaklut कर Bhov konnvallea Deva mhozo guneanv काडून उडय Dhuun mhojea opradhanchem khot patkachea chiklantlo mhaka nitôll कर म्हजो गुन्यांव खरोच हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक आसा म्हजे मुखार. तुजेरूच हांव चुकलां. तुजे नदरेन जें वायट तेंच हांवें केलां. देखून म्हजेर फर्मोण मारताय तेन्ना तुजें फर्मोण नितीचें. म्हजी झोडटी कोत्ताय तेन्ना चुकी विरेत तुजी झोडटी. हांव पळय पातकांत जल्मलां. आवयच्या kusveant-thaun हांव पातकी. मनशाच्या काळजांत तुका जाय प्रमाणीकपण, तर भर तुजी जानवाय काळजांत म्हज्या. तूं म्हाका nitôll निर्मळ कर आनी हांव साफ शुद्ध जातलों. तूं म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमा परस धवो जातलों. संतोशाचो आनी आनंदाचो नाद म्हज्या कानार पडून दी आनी तुवें पूड केल्लीं हाडां जिवाळ जावन भरकुटूं. म्हज्या पातकां वेलीं तुजी नदर काड. सगळे म्हजे गुन्यांव नाच कर. निर्मळ कालीच देवा रचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. थीर मन घडून पोत्तून तूं दी म्हाका. तुजे सोशिलो काडून म्हाका भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे वेळो काडूं नाका. तुजे सोडवणेचो पोत्तून म्हाका संतोश दी. उदार मनाचो करून म्हाका थीर सांबाळ. तुज्यो आज्ञा मोडटोल्यांक तुजी वाट दाखयतलों आनी पातकी मनशां तुजेशी पोत्तून येतलीं. मन्नांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या तारोका आनी तुज्या प्रमाणीकपणाचें किर्तन म्हजी जीब गाजयतली. म्हजें ओंठ उगड सर्वेस्परा आनी हांव तुजी वाखाणणी करतलों. भेटयलोलो योद्न आतां तुका मानवना. होमूय वपून दिल्यार तो तुका नाका. देवा खरो योद्न म्हणल्यार खोंती बरीत कालीच, खोंती बरीत आनी खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो नाय. सियोनाक तुजी दया मोया दाखय. जेरुजल्याच्यो वोंवती नव्यान बांदून दी. तेन्ना तुका मानवतले. समुती पोरमोणें वोपलोले योद्न भेटोवण्यो आनी ओम वेदीचेर दवरलोल्या पाडकुल्यांचें समर्पण. देवाचें उतर हें.